तुझे कुटुंब एकटाई सदा बाबत विश्वास मोगून सदा. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक ह्या देव मंदिरांत केरीत भशेन ह्या दिसा खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनीक एक पास्कांच्या काळांतलो सातोडो सोंपता. हो सातोडो जेजू बऱ्या गवळ्याक भेटयलेलो सातोडो. ह्या सातोड्यान आमी केरीत भशेन मागलां आमचे गवळ्या पासत. आनीक येता ते सातोळ्यांत 2 दीस 29 आनी 30 तारखेर आमचे गोंयांक आनीक पाद्री फाव जातले. मागुया जेजूचे काळज सारके यादनीक आमकां फाव जावं. हे मिसांत कारिदाद आनी सेत हे आमचे बाप असो आमी मागता. 3ऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोची करतात. कारिदाद आनी सेत बावाक सर्गींच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस पाळटल्या पासत मागुया. मागुया स्लेडन रोद्रिगीस हे आमचे बाप आसत आपलो वाडदीस समरमता. ट्रिजा डिसूजा तशेंच मागुया बर्थडे पाळटात प्रणिता फेर्नांदीस आनी मार्शा डिक्रूज तांचे पासत मागुया. मागुया आज आमचो सोंपून गेल्लो फादर कार्म मार्टिन्स ताच्या यादनीकपणाचो तशेंच ताच्या जल्माचो दीस आज. सर्गीच्या बापान फादर कार्माका आपले सासणीक विसवान बरे गवळ्याचो इनाम फाव केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी बरे भशेन मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बांबडीनो दर एक मिसाची भेट आमकां जेजूच्या एकचारान वाडून अदीक आनी अदीक ताची खोल ओळख घेवंक एक सोयीक दर एक मिसांत जेजू आमकां आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणान पोसता. आमची ओत्मीक शळमोडाय पयस कर आनी आमकां नवे उर्बेन बोर म्हूण हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मौनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगडो अपराध. हे बसत भाग्यन सुदान संकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो अशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. सर्पवेदारा आनी सासणाच्या देवा पास्कांच्या गुटांचो फोड आमचे जिणेन दिसान दीस वाडोवन दी.
बावतिजमा वरवीं आमकां नवें जिवन तुवें भरलें. तुवें आमकां तुजी मोगाची भुरगीं केलें. तो तुजे कृपेच्या आदारान नव्या जिविताची फळां दिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या सोनवारा अंत्योकेचे ओगले उणे आख्खे शार देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवे तिडवे उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशियांचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, प्रितुमेच्या शिम्यान पोऱ्यान तुवें तारण पावचे खातीर राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोल्या आसली तितल्यांनी भावार दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुल्याच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबोळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीट दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायले. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो धुलो फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुल्येथाय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक उबी रावया. Silvespora, soy, soy. Silvespora, soy, soy. Silvespora, soy, soy. Silvespora, soy, soy. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां
सोत कळोन येतोले. Salvespora, soy, soy, Salvespora, soy, soy, Salvespora, soy, soy, Salvespora, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, तुमकां म्हजी ओळख आसलोली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी अजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच वस्तीं उलयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजे सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भयणी भावंडो, ह्या व्हडल्या ओरिश्ट भारत देशांत आमच्या व्हडली एक आडकोड कशी आमचें जिवीत अदीक सुदारप जावंक, भोव करून असल्या वेंचणुकीच्या काळार, आनी तें म्हळ्यार आमची इलिटरसी, नेणारपण. जायते भारतीय लोकां लागीं वाचूंक बरोवंक जायना. जायते भारतांतल्या आमच्या भाव भयणां लागीं आपलो खरो जजमेंट वाचून बी करूंक जायना. आनी हाका लागून जायते फावटी आमच्या भारत देशांत फिल्म स्टारां फुडें सरलीं, राजकारणांत पावलीं. व्हडले फिल्म स्टार जायते फावटी तांकां पॉलिटिक्साची कांयच खबर नासली, तांणी राज चलोवंक लागलें. कित्याक भारताच्या एकोणशे वर्सांनी अजुनूय इलिटरसी इज अ ग्रेट क्रायसीस फॉर आवर ओन डेव्हलपमेंट. आमच्या आत्मीक जिवितांतूय असली इलिटरसी आसा, आमी ताका स्पिरिच्युअल इलिटरसी म्हणटा. आत्मीक नेणारपण. एके वाटेन मनाचें नेणारपण आसता, वाचूंक बरोवंक जायना, आनी दुसरे वाटेन भाव भयणीनो आत्म्याचें नेणारपण. आयचें देवाचें उतर आमकां काय बरें. जेजू फिलिपाक म्हणटा, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? फॉर सो लॉंग आय एम विथ यू and still you don't know me. एक स्टेटमेंट कहो करता जेजू आपले काळजांतलो. फिलिपाक सांगता, हांव कितलो काळ तुमचे बरोबर आसा, पूण तुमी म्हाका वळखूंक ना. बामणीनो आज घरा वता आसतना घोडे जेजू आमकांय हीच उतरां म्हणटा.
आमच्या एक एकल्याचें नांव घेवन हांव इतलो काळ याज्ञीक, हांव इतलो काळ क्रिस्ती भावार्थी, तरूय हांव जेजूक ओळखूना काय. हाऊ मच डू आय नो जीजस. पळयात, जेजू बरोबर आशिल्ले हे ताचे 12 अपोस्ल, ताचे बरोबर आसूंक, तांची आकान्नी जावंक जेजू सांगता ते आसले. तेणी जेजूच्यो कितल्यो मिलाग्री पळयल्ल्यो. फिलिपूस सांगूंक आयिल्लो, एका भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासरी आसा, ती कित्याक उपकारतात? आनी जेजू म्हणटा हाडात. मिलाग करून 5000 दादले मिलाग्री करता. They were witnesses to the miracles of Jesus. They had heard Jesus preaching. जेजूच्या बरी खबर राजाची, जेजू पोरगुट्टालो तेन्ना ते सगळे आसले. जेजू थांबून आसतना पिडवंतांक भलायकी दितालो, दुयेंतींक बरी करतालो, ते आसले. स्वर्गराज्याची वाट जेजू तांकां दाखयतालो, ते आसले. देखून जेजू आपल्या काळजांतलो एक सिद्मेंत, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी तुमी म्हाका वळखूंक ना. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच कितें जाता. बावतिजमांतल्यान आमी देवाची भुरगीं जाल्या. दर एक दिसाक मिसाचे भेटेन जेजू आमकां आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणान पोसता. आमचें जिवितूच एक व्हडली मिलाग्र. कितलें बरेपण देवाच्या हातांतल्यान आमी अनुभवता. ताची दया काकूत संस्कारांनी आमी वांटो घेता. आनी जायते फावटी बाबा भयणीनो, जेजू आमकांय घोडी उचारताय उतरां. इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाताक आसा, तुमी म्हाका वळखूंक ना. This is the spiritual illiteracy, उत्मीक नेणारपण. भाव भयणीनो, आमी कितलीं जेजूंत रोंबून आसूंक जाय, रुटेड इन क्रायस्ट. कितलें गरजेचें आमकां सगळ्यांक. आयज आमी घरा वयता आसतना तो जेजू आमकां विचार करता. इतलो तेंप हांव तुमचे सांगाताक आसा. इतलो तेंप प्राचीत काळ, पास्कांचो काळ, नातालांचो काळ, सगळे आमी समरमता. आमचें क्रिस्ती जिवीत समरमता. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमच्या मनांत दुबाव. Is God merciful? Why doesn't God listen to my prayers? Why I have to face so many challenges in life? देव म्हाका कित्याक आयकना? आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो असली ओत्मीक शळमळाय, कोल्डनेस, इंडिफरन्स, आयज तो जेजू आमकां उलो मागता. आमचे वेदीचेर तो येता, आमकां आपल्या जेवणान पोसता, आमकां एक एकल्याक म्हणटा तूं म्हाका वळखोनाय. कांट यू प्लेस युअर होल ट्रस्ट इन मी? I am the same one that calmed the seas when the disciples were crying, Lord, save us, we are perishing. हांवूच तो 5 उंडे 2 मासरी घेवन कितलेंच लोकांची भूक मारली ती. हांवूच तो आरकाराक म्हळें, रस्त्याचे देगेर आशिल्ले कुड्ड्याक म्हळें, हांवूच तो ती वस्तोरी ताका हात लायल्यारूच, ताच्या आंगोस्त्राक हात लायल्यारूच हांव बरी जातली. हांवूच तो वाट, सोत आनी जिवीत. भाव भयणीनो, ह्याच जेजूचे ओळखीन आमी ओदीक आनी ओदीक वाडूंक आमकां एक एकल्याक गरजेचें. हाव मच टायम डू आय गिव फॉर माय पर्सनल प्रेयर?
How much time do I give to read the Word of God every day? How much time do I give to be in constant touch with my Redeemer? How much time do I give to be in silent prayer with Him? I and my God. उत्मिक शर्मळाई, उत्मिक नेणारपण पयस करूंक बावडीनो आमी सगळीं जाणां हे उपाय घेवया आनी जेजूच्या उडकीन आनी मोगान आमी वाडुया. Betone velar gayon gauya, C25, Na Amche Lagi, page 39. C25, page 39. Baba, Na Amche Lagi, भयणी भावंदी आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी आतां तुका भेटयता ते बोली वरवीं आमची मनां काळजां आमी तुका उबारता आनी अदीक खोल तुजे पुताचे ओळखीन आमकां बोर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखण व्हरते दो भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शर्यती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूसनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हजे रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जालो, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर विस्तारलेले इतचे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे वीस साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा कारिदाद आनी सत्वाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपण बेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तूं मेलो, तशेंच आतां तो जेजू बरोबर पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते सगळे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजोरीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमची आत्मीक शळमळाय पयस कर बाबा. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिसकार ती कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुजी येता राजूट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे असो. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू जाणें फिलिपाक म्हळें, फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगता आसा आनी वचूनय तुमी म्हाका वळखनात. वस्तो जेजू आमची ओत्मीक शेळमळाय नेणारपण काडून ताचे संबंदांत आनी ताच्या एकचारांत आमी जियोंक आपल्या जेवणांत पोसता. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची खोल ओळख घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज, पेज 55. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमी Soseudo uciadivia bolbislecze jądra colu polubecze uciadivia bolbislecze jądra colu polubecze Duszy Bogu mak na ciebie na bol Jezu ani bodwi. Duszy Bogu mak na ciebie na bol Jezu ani bodwi. Mitał Jezu punna karsa tela pundi tela vine Katololo, Rukakalo, Bigololo, Kurisano. Katololo, Rukakalo, Bigololo, Kurisano. Duce Bogu, makna ciebie, na bol Jezu. Ani bodwi, duszy Bogu, mak na ciebie, na bol Jezu, ani bodwi. सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाकन बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणी कोराराचो पुरूम याज्ञी कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत
तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाग्न मुन्यारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिन वाचतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठोय म्हूण मागतां. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान परगोटूं, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभू आनी तामन आसतना मागणें करूंक, जेजूक तो ओदीक चिकटून रावंक. बापा, बरी खबर पुरगोटल्या आत्यार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोगतीन यात्निकी संस्कारणीक तयारी करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुताचे मास रोगत आयज आमी घेतला. दिसान दीस खोल ताची ओळख घेवंक, ताच्या उतरांत आनी जिवितांत मेळटल्या गोठायेन आमी वाडूंक आनी अशें सासणेच्या सुखाक आमी पावूंक आमकां जेजूच्या संबंदांत जियोंक तूंच कृपा दी. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आतां 8:30 वरांचेर आमचे इगोजेन मीस आसा जोआकीम फेर्नांदीस हे आमचे बाप आसत पयल्या वर्साचो उगडास. आनी सांजे सदां भाशेन 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. आयताराचें ऑब्लिगेशन, संडे ऑब्लिगेशन, इंग्लीश मास इन इंग्लीश एट 6 o'clock. फाल्यां पास्कांचो 5वो आयतार. सदां भाशेन आमची मिसां केरीत भाशेन जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे आमी सगळे उर्बेभरीत गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी आदार मागुया. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे ओळखीन आनी आत्मीक जिवितांत वाडून वचूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया F20 संवसार सोंपोपर्यान पेज 95. F20 पेज 95. संवसार सोंपोपर्यान तुमची संगती आसा. संवसार सोंपोपर्यान तुमची संगती आसा. बापान म्हाका धाडला तो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोबतीन देसा सगळ्या मोजे